वर्ल्ड कपाच्या भारत अफगाणिस्तान मॅचीचेर बॅटिंग प्रकरणात पर्वरी पुलिशेन पिलर्न वाठारांतल्या खासगी बंगल्याचेर धाड घाली। हे धाडीत कर्नाटकाच्या 3 जाणांक अटक केल्या। मोबायल फोन तशेंच हेर वस्तू धरून सुमार 1 लाखांचो म्हालवस्त जप्त केला। पर्वरी पोलिसांनी बेकायदेशीर क्रिकेट सट्टेचेर धाड घातली। 3 जाणांक अटक केल्या। पर्वरी पोलिसांनी खाजगी बंगल्याचेर धाड घालून भारत मॅचीचेर बेकायदेशीर क्रिकेट मॅचीचेर सट्टेबाजी केल्यान 3 जाणांक गुन्यांव दाखल केल्या। गोंयांतल्या आल्तो पिलेर हांच्या बंगल्यात बेकायदेशीर क्रिकेट सट्टेबाजी करपी कांय व्यक्ती संबंदीत दिवसांत घेवपा सारकी म्हायती मेळ्ळी। ते प्रमाण रेडिंग पंगड तयार करून सोद घेतलो आणि ह्या वेळार मोबायल फोन, लॅपटॉप, वायफाय राउटर आणि हेर ₹1000 मोलाचे प्लेट आरोपी व्यक्ती कडल्यान